अखिल भारतीय कोंकणी परिषद दर 2 वर्सांनी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषद घडोवन हाडटा। ह्या वर्सा 25वी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषद 4 आणि 5 नोव्हेंबराक मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या प्राकारात जाता। परिषदेत भारतीय लेखक हेमा नायकाची अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या। मंगळूरचो नामनेचो उद्देजक मायकल डिसोजा येवकार समितीचो अध्यक्ष आसतलो। 2 दिसाची परिषदेत परिसंवाद आणि साहित्य सादरीकरण जातलें। परिषदेची तयारी निमण्या पावण्यार आसा। सर्तकांचो आंकडो 1000 लागीं पावपाची शक्यताय आसा। मंगळूरच्या वांगड्यांनी तांच्या रावपा जेवणाची बरे तरेन वेवस्था केल्ल्याचें जाळवणदारांनी सांगलें। ऐकात। आमचे 25वें साहित्य संमेलन मंगळूरा जाता आनीक 4 आणि 5 फेब्रुवारी नोव्हेंबराच्या ते मंगळूर नोव्हेंबराच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत ताज्या आवारां भितर घडोवन येतले। आनीक थंय आमची जी कमिटी आसा म्हळ्यार थंयचे जे लोकल आयोजक आसात ते पुराय वेवस्था पळयतात थंयची। आनीक थंयची तयारी बरी जोरान चल्ल्या। आनीक सादारण 1000 लोक आमी एक्सपेक्ट करतात थंय। तातूंत भितर पुराय देशभरांतले म्हळ्यार महाराष्ट्र, गोंय, मागीर कर्नाटक, केरळ हातूंतले आनी वेगवेगळे जाती जमातींतले म्हळ्यार कुणबी समाज जो आसा केरळा भितर आनीक मंगळूरा भितर तो येतलो। चकमंगळूरचे लोक येतले, कासरकोडचे लोक येतले। अशे तरेन पुराय भारतभरचे कोस्टल बेल्टांतले चडांत चड आमी 1000 सादारण अपेक्षा आसा आमची। ह्या संमेलनाची अध्यक्ष म्हणून हेमा नायक हांची पयलींच निवड जाल्या। त्याच प्रमाणे स्वागत समितीचे अध्यक्ष म्हणून मायकल डिसोजा हांची निवड जाल्या। संमेलनाचे कार्याध्यक्ष म्हणून आमी काडटा जो सगळे कारभार पळयता तो कवी आनीक समीक्षक हेनरी मेंडोन्सा हाची निवड जाल्या। आनीक संमेलनाचो सचिव म्हणून जाय आसता तो कवी थंयचो मंगळूरचो टायटस नोरोन्हा म्हणून आसा। आमचे परिशदेचे उपाध्यक्ष मेल्विन रॉड्रिगीज हेय बी मेंगळूरचेच आनी तेय बी थंय काम करतात। संमेलनाच्या उक्तावणा खातीर ज्येश्ठ साहित्यकार जे भोपाळचे उदयन वाजपेयी म्हणटा येतले। आनीक ते समीक्षकय बी बरे नामनेचे बाल साहित्यकार आनीक साहित्यकार। संगीताचेर तांचो अभ्यास आसा, चित्रकलेचेर तांचो अभ्यास आसा आनी बरे वक्ते ते जीवन आनी साहित्य हाजेर आपले विचार मांडटले। कन्क्लुडिंगाक समारोपाक वेळाचेर ममता सागर म्हणटा ती बेंगलोरची रायटर, ती युनिवर्सिटीची बेंगलोर युनिवर्सिटीची HOD ती येतली। आनीक ती समारोप सुवाळ्याचे गेस्ट आसतली। त्याच बरोबर एक आमी ते दोगी जाण रावतलीं म्हणटकीर तांची एक आमी सत्र दवरलां। आनी त्याच बरोबर पुरुषोत्तम बिलिमळे म्हणटा तो कन्नड रायटर तांकां घेवन आमी एक सेशन करता, सत्र करता। आतांच्या लेखकां मुखावेली आव्हानां म्हळ्यार चॅलेंजीस बिफोर कंटेम्पररी रायटर्स, सो हाजेर तांची एक सत्र आसतलें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आनी सानिका नागवेंकार।